सो तेच्या एविडन्साचेर ताका धरपाची गरज आसा, धरपाची म्हणजे तें इंट्रोगेशन करपाची गरज आसा. कारण तेणी त्याचा 2 वर्सां काय 3 वर्सां पयलीं तेणी खरें उलयल्लें की चीफ मिनिस्टर तेचे क्लोज हे सगळे करप्शनान बुडलेले आसा आनी आपूण सांगलें की करप्शनाच्या हेचेर आपूण खंय तरी आपूण ते हितून ना. तिणी आपली प्रामाणीकपणां दाखयली आनी त्या खातीर म्हाका दिसता तेणी आपल्या प्रेसार सांगलेलें आसा, व्हिडिओ तिणी रिलीज केल्ले आसा. सो आयज ही पाळी येता की आयज आमी जे खुबशे म्हणटात की इन्व्हेस्टिगेशन जावचें, हे जावचें, ते मेन जो कोण कल्प्रीट आसा पळय आनी जे मेन कोण खरें प्रूफ दाखयतले तांकां घेवन तेची चवकशी करपाची गरज आसा. कारण हे पयशे खंयच्यान येयले आनी म्हाजो सुद्दां टीम आयज काल आमी पळयला की आमचो मंत्री आनी MLA डिफेक्टर MLA आमचो बाबूज मनसेराजान सांगला की हेची सखोल चवकशी जावची आनी हितून कोण कोण इनवॉल्ड आहा तेचे काडचे म्हणून तेंचोच मिनिस्टर सांगता. तेंचो मिनिस्टर सांगता जाल्यार तिणी त्या मिनिस्टराकूय घेवपाचें आनी जे कोण आसात भितून इनवॉल्व, जे डिपार्टमेंटाचे, एज्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणा तुमी, PWD डिपार्टमेंट म्हणा तुमी, मागीर म्युनिसिपालिटी डिपार्टमेंट म्हणा, एक डिपार्टमेंट सोडूंक ना. सगळे बारीक जे कलेक्शन, बारीक म्हणजे व्हडलें कलेक्शन ते, पण दाखयता बारीक आसतलें कारण पुलीस काय तेचेर उलयना. एक्चुअली आय डिमांड जो IGP आनी DGP आसा पळय तेणी जॉयंट प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हेचेर कितें आतां पर्यंत जालां डेली लोकांक दाखोवंक जाय. कित्याक ही डेमोक्रेसी लोकां कडेन पावोंक जाय. तुमी बाबा एकट्याक धरतात ताका तो सुट्टा बेलाचेर. आयज पर्यंत तुमी कितें केलें डेली तुमी हेचो रिपोर्ट आमचे जनतेक दिवपाची गरज आसा. कारण जनता तुमकां पे करता, जनताचे सेवक तुमी. पण आयज जो सरकार आसा तो एकदम गुपचूप घडलेलो आसा. आयज आमी पळयता की बारीक म्युनिसिपालिटी, पंचायत धरा, सगळ्या हितून म्हापशानूच हेच चल्ला जॉबाचेर. तरी आमचे म्हाका दिसता कावन्सिलरांनी, आमच्या सगळ्यांनी, थोड्या कावन्सिलरांनी कितें तरी आवाज उठोवन, म्हाका दिसता फुडल्या वर्सा इलेक्शन आसा आनी आमचे कावन्सिलर 4 आसूं 2 आसूं ते आवाज करता आनी जे बाकीच्यांनी थोड्यांनी सपोर्ट केला कारण तांकां खबर आहा फुडल्या वर्सा इलेक्शन आहा म्हणून. कळ्ळें? तशेंच मिसयूज फंड जाता, डिपार्टमेंटाचो मिसयूज फंड जाता, हेचेरूय लक्ष घालपाचें. तितूनय करप्शन आसा आनी हे करप्शन एक लाखां करोडाचें न्हू, अब्जा दिसाचें करप्शन हे 12 वर्सां केल्लें आसा. सो हे पयशे कोणाचे? सो हांव मागता की लोकांनी ह्या सरकाराचेर बळी जावचे न्हू, तुमकां जॉब मेळचें ना. कळ्ळें? हेंच्यांनी ह्या BJPच्या गव्हर्मेंट कार्यकर्त्यांनी सगळे हे एजंट जाल्लेले आसात. कळ्ळें? एजंट जाल्लेले आसात पयशांचे, ड्रग पेडलराचे एजंट जाल्लेले आसात, प्रॉस्टिट्युशनाचे एजंट. हो म्हाजो आरोप आसा तेंचे हेचेर. आनी हे जे MLA डिफेक्ट जावन थंय गेल्या पळय, खंयचो डेव्हलपमेंट करपाक गेल्यात आनी ते इनवॉल्व आहा हितून पयशे खावपाक. कळ्ळें? प्रत्येक जे MLA तुमी मारगांव आनी खंय खंय पळयतात पळय धरतात, मुर्मुगांव आनी खंय पेडण्या दरे, हे MLA खंयचे? हे MLA थंयचे. थंयच्यानसून चोरी जाल्या. कोणाचो हात आहा हेचेर? ह्या MLAंचो हात आसा. सो हांव मागता की असले सरकार, जर खरेंच मोदी चिंतता की आपूण सत्तेच्या वाटेन आसा जाल्यार मोदी सरकारान ह्या सरकाराक बरखास्त करपाची गरज आसा. तुम्ही पळयतात GNH.